प्रितीच्या भावान भयणो, आमी आतांच आयकलां ते वाचपांनी जेजू आमकां दर एकल्याक कसो एक बरो गवंडी जावप तें दाखोवन दिता, आपल्या जिवितांतल्यान तो दाखोवन दिता. आतांच आमी मार्कुच्या वाचपांत आयकलां, मार्कुच्या शुभ वर्तमानाचो एक मुख्य हेतू म्हणल्यार देवाचें राज. आनी हे देवाचे राजाची उदकावणी आयज जेजू करता म्हूण कळयता. हातूंत जेजू आपूण एक बरो गवंडी जाल्ल्या जो आपल्या हिंडाक आपूण पळयता, आपल्या हिंडाचेर तो तांकां तांचे पासत तो तांकां पळयता म्हूण आमकां दाखोवन दिता. पयले खातीर आमी पळयता जेन्ना शीस जांकां हे आपोस्तल आहले तांकां ग्रामांनी धाडलोले, ते आपलें हें कार्य दिल्लें तें कुशलकायेन येवन जेजूक सांगूंक सोदतात. पूण जेजू जाणा ते तोखल्यात म्हणून, जेजू जाणा ते तांकां विसव ना म्हणून, ताका लागून तो तांकां विसव घेवंक आपयता. एक बरो गवंडी जावन तो तांकां तांचे आख्या जिविताची तो काळजी घेता आनी तांकां एक सरे सुवातेर भितर सरूंक आपयता. आनी जेन्ना ते दुसरे वाटेन वतात आनी थंय लोक ताचे फाटल्यान येता आनी ताचे पयलोच येवन रावता, तें पळोवन जेजू तांकां पळोवन चुरचुरता. आनी एक गवंडी नासलेल्या मेंढरा भाशेन तें आसलें देखून तो तांकां एक बरो गवंडी जाता. आनी आयज मोगाच्या भावान भयणो, ह्या वाचपांतल्यान जेजू आमकां दर एकल्याक, दर एक क्रिस्तांवाक, एक क्रिस्ताच्या फाटलावदारांक आमकां हीच शिकवण दिता की आमी आमच्या जिवितांतल्यान बरे गवंडी जावंक आमकां आपयल्ले आसात. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात, तुमच्या कुटुंबाक बरे गवंडी जायात, ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. हो विशय दर एक कुटुंबांत आपल्या बऱ्या गवंडी जावंक आमकां आपयता. पवित्र स्नाना सुमयार आमी जेजूच्या मिसावान भागीदारां जाल्यात. जशें जेजून आपल्या शिसांक पदवी दिल्ली, देवाचें राज परगटोवन ताणें आमकांय दिल्लेली आसा. आनी हें देवाचें राज परगटलें जाल्यार आमी ह्या वाचपांतल्यान देवाची पयले सुवातेर आमी 3 वस्तू मतीन धरूंक गरजेच्यो. पयलें म्हणल्यार देवाची येवजण. मोगाच्या भावान भयणो, आमी पयले वाचून आयकलां आदल्या करारांत जेन्ना ते चलयतले राजा आसले, ते तांकां गवंडी म्हणूंक जाताले, पूण ते आपल्या लोकांक बरे गवंडी जावंक ना. आनी हेंच आमकां आयज जेरामीस प्रवादी दाखयता. आनी तातूंतूच देव म्हणटा आपूण ह्याचेच मोदें आपूण तांकां एक बरो गवंडी वेंचून काडटलो आनी आपुणूच एक तांकां बरो गवंडी जातलो म्हूण हेंच देव आमकां दाखोवन दिता. मोगाच्या भावान भयणो, देवाची येवजण जावन आसा आमी बरे गवंडी जालोले. आनी ही देवाची येवजण आमी मानून घेवंक, ही आमी स्विकारूंक गरजेची. आनी ही कितें ती आमी मानून घेतली जाल्यार आमी आमचें जिवीत मागण्यांत सारूंक गरजेचें, देवा लागीं सारूंक गरजेचें, जेजू भितर रावंक आमी गरजेचें. आनी हेंच आयज आमची आयचीं वाचपां आमकां आपयतात. दुसरें म्हणल्यार आमी मतीन धरूंक गरजेचें म्हणल्यार दोळाळे. आमी पळयलां जेजू आपल्या शिसांक आनी त्या लोकांक आपली दया दाखयता. शीस तोखलेले आसून देखून ते तांकां विसव घेवंक आपयता. आनी त्या उपरांत जेन्ना लोक येतात तेन्नाय तो तांकां एक बरो गवंडी जाता. ते गवंडी नासलेल्या मेंढरां भाशेन आसले देखून तांकां एक गवंडी जाता. आनी हेच भाशेन आमकां तो एक उदाहरण दिता. आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमचीं भाव भयणां जीं जांकां आजून जेजू पावूंक ना, तांकां आजून देवाची खबर ना, तांकां आमच्या जिवितांतल्यान एक बरे गवंडी जावंक आमकां आपयल्लीं आसात. हीच शिकवण तो आमकां आपल्या जिवितांतल्यान दाखयता. आमचो देव, आमचो जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. हें ह्या वाचपांत आमकां कळटा. तिसरें म्हणल्यार आमी मतीन धरूंक गरजेचें तें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, देवाची कृपा. आयच्या दुसऱ्या वाचपांतूय आमी पळयलां देवाचे कृपेक लागून विदेशी सुन्नत करिनासतना देवाची काकूट अनुभवूंक पावतात. आनी जेजूची शांती ती भोगूंक पावली आनी देवा परी एकाच आत्म्याच्या बोडान बाबा मुखार सरळ पावली. देवा आनी विदेशां मदें जें आसलेली वणट जेजून खुर्सार मरोन
वारेल्या रोगतां मदें मोडून उडयली. मोगाच्या भावान भयणो, जेजून ही आमकां करपा दाखयल्या ते भाशेन आमी दुसऱ्यांक एक कृपेची मनशां जावंक तो आमकां आपयता. आयज ह्या वाचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी देवाचेर आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक गोड करूंक हेंच प्रार्थना करुया. जेन्ना आमी देवा भितर रिगून रावतात, जेन्ना आमी जेजू भितर रिगून रावतात, तेन्नाच आमी जेजूची आज्ञा पाळूंक पावतली, तेन्नाच आमी जेजूची खुशी करूंक पावतली. आनी आमच्या जिवितांत आमकां जें कार्य दिल्लें आसा, आमकां हें मिसांव दिल्लें आसा, एक बरें घोडी जावंक तेंच आमी करूंक पावतले. जायते फावटी मोगाच्या भावान भयणो, आमी क्रिस्तांव खरी, पूण जायते फावटी आमकां मिसांव दिल्लें आसा तें आमी मुखार व्हरूंक पावनात, आमी तें सफळ करूंक पावना. कित्याक आमी आमच्याच जिवितांत, आमच्याच चालीरीतीन, आमच्याच वावराचेर आमी नदर घातलेली आसा. जायते फावटी आमी देवाचेर आमची नदर घालूंक ना. आनी हाकाच लागून आयज ही वाचपां आमकां बरें गवणी जावंक आपयता. आयज आमी ह्या वर्सा आमी भाग्यवान फ्रांसीस शेवेराची रेलिगेची दाखोवणी करतली हांव. आनी ताचेरच ताणें तो एक जेजून ताका दिल्लें मिसांव ताणें तें पाळलें आनी तो एक बरो गवणी जालो. हेंच करूंक आमी भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा भाशेन हेंच करूंक आमी मुखार वचुया आनी आमच्या जिवितांत बरें गवणी जावंक आमी वावरुया. हें आमचें प्रार्थना जावं दी. आनी हें प्रार्थना करता आसतना आयज जेन्ना आमी मागण्यांत बसता आसतना देवाचेर आमी चिटकून रावन, जेजूचेर आमी रिगून रावूंक, जेजूचेर आमचो मोग वाडोवंक अदीक आनी अदीक आमी भितर सरून आमचो ताचेर भावार्थ वाडोवन आमी आमचें जिवितांत दुसऱ्यांक एक बरें घोडी जावंक हीच प्रार्थना आमी देवा मुखार मांडुया.